आल्दोनचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस पेरेरा हांणी नॅशनल रोड रेज स्टॅबिंग प्रकरण गोंय गुंतवणूक फाट्याकडेन हस्तांतरीत करचे अशी मागणी केल्या। ही घटणूक सध्या रोड रेज प्रकरणा परस सामूहिक हल्ल्याचो आस्पाव आसा असो आरोप ताणें केलो आनी सध्याच्या चौकशेंत संबंधित सगळ्यांची चौकशी जावची असो दावो केलो। ह्या चौकशेचो नियाळ घेवचो आनी निपक्षपाती चौकशी जावची ह्या खातीर गुन्यांव फाट्याकडेन हस्तांतरीत करपाची मागणी पुलीस महासंचालकांक बरयतले अशें आमदारान सांगले। पुलिसांनी ह्या आरोपाक जाहीरपणान जाप दिवंक ना आनी ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरू आसा। काल एक न्यूज फ्लॅश आयली की पयर एक इन्सिडंट घडलो म्हूण गणपती देवळा कडेन नॅशनला की एक रोड रेज म्हणल्यार कोण ओवरटेकिंग केला कितें गाडी लायल्या कितें रोड रेज तेजे झगडी जाली देखून कोणाक तोपले म्हूण ते न्यूज फ्लॅशाची मॅसेज आसली ते प्रमाणे एक महाराष्ट्रीयन तो गोंय रावता म्हूण तेणें आमचे गोंयकाराक तोपलो हें आशिल्लें न्यूज। मागीर म्हाका कळ्ळें की फकत ते दोग जाण नाशिल्ले आनी एक ग्रूप आशिल्लो म्हूण थिंगा आनी थोडे एक्स्ट्रा लोक हे भुरगो तोपपाक गेलो तो तेगे ग्रूप आशिल्लो म्हूण थिंगा आनी हे फकत दोग जाणांची झगडी न्ही म्हूण। आयज एक व्हिडिओ हांवें पळयला दाखयता की भरपूर लोक आसात म्हूण थिंगा सो म्हणलें ही FIR गायली ती खरें सामकी न्ही इन्वेस्टिगेशन सामकें आसना आनी एक भुरग्या उडयलो तो मागीर लास्ट सोडून वयतलो असले लोकांक सामके जाग्यार हाडूंक जाय नाजाल्यार लोकांचो भावार्थ आसा तो पुलिसीन वयतलो आनी मागीर लोक पुलिसी कॅर करनासतना लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवन कितें कितें करीत असले वस्तू कितें चलत ते बरें न्ही। लोकूय बेजार जालो आहा आनी लोक कितें म्हणटा की व्हडले मनीस पडलो आहा थिंगा भितर तांकां सांबाळपाक म्हूण असले ट्विस्ट केला आनी रोड रेज म्हूण गायला आनी कोणाक सोडपा म्हूण दुसऱ्यांगे नांवूय सांगलो ना। हांव आतां DGPक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस ऑफ गोवा ताका फोन करून हांव ताका रिक्वेस्ट करूं वयता हें मातशें रिव्यू कर म्हूण आनी ही केस म्हापसा पुलीस स्टेशनासून भायर काडून क्रायम ब्रांचाक हुंयीक दी म्हूण म्हापसा पुलिसीक दिनाका कित्याक देर शूड बी नो लोकल इन्फ्लुअन्स देर शूड बी नो प्रेशर फ्रॉम एनी वन इट शूड बी अ फेर honest and clean investigation to name and bring every accused to justice so that there's no casualty of law. So my appeal will be to Director General of Police, kindly transfer this case of the road rage in Nashnola which led to a stabbing as per the police record to crime branch for a free, honest and fair and transparent investigation to bring truth and justice and the real culprits and accused to be booked, prosecuted and action taken against them. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।